प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाची 10वी चीट 17 ते 24 पर्यंत. आनी आयज आमी कितें वाचता? जेजू पवित्र आत्म्या उदेशी हें उतर म्हणटा. तो म्हणटा, बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दोनया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपून दवरल्यो आनी सुपुरल्या भुरग्यांक त्यो उक्त्यो केल्यो म्हूण हांव तुका वाखाणटां. होय बापा, तर हेंच तुका बरें दिसलें. आनी भाव भयणीनो, जेजू म्हणटा, ह्यो सगल्यो वस्तू सुपुरल्या भुरग्यांक उक्त्यो केल्यो आनी देखून हांव तुका दिन वाचता. हें जेजू म्हणटा. आमी आयकता, आमी वाचता जुवाचे पयली चिटीन 11 आनी 12वी वडीन. जुवाचे पयली चिटीन 11 आनी 12वी वडीन आमी कितें वाचता? आपले मोदें तो आयलो आनी जीव तांची आसली तांणी तांकां मानून घेतलो ना, पूण ताका मानून घेतल्यांक तांचेर भावार ठेवतल्यांक देवाचीं भुरगीं जावचीं ताणें देणें केलें. आनी भाव भयणीनो, आमी देवाचीं भुरगीं खंय जाता? आमी देवाचीं भुरगीं जाता जेन्ना आमी जेजूचेर भावार दवरता. आमी खरेंच तें उतर पाळटा. तें दिसपट्टें उतर आमी आयकून आमचो संबंद जेजूशी, आमचो जो मोग जो आसा देवाचो आनी आमचो मोग देवाक आमी देवाचें उतर पाळून तो वाडत वता दिसपट्ट्या जिवितान आमच्या. आनी भाव भयणीनो, आमी सजमतां जाल्यार की आमी फकत बातींच घेतला म्हणून आमी क्रिस्तांव म्हणून आमी खरेंच देवाचीं भुरगीं न्हय. आमी देवाचीं भुरगीं जाता जेन्ना आमी तें उतर पाळटा. तें दिसपट्टें जिवितान आमचो संबंद जेजूशी घट जाता. आमी जेजूच्या मोगान तें देवाचें उतर पाळूंक पावता. तेन्नाच की आमी खरेंच देवाचीं भुरगीं जाता. कित्याक जुवांची पयली चिटीन 12वी वडून म्हणटा, पूण ताका मानून घेतल्यांक ताचेर भावार ठेवतल्यांक देवाचीं भुरगीं जावचीं ताणें देणें दिलें. म्हणजे आमकां देवाचीं भुरगीं जावपाक आमकां जाय भावार्थ दवरपाक जेजूचेर. आनी भाव भयणीनो, भावार्थ म्हणजे कितें? जें देवाचें उतर म्हणटा, समजा देवाचें उतर म्हणटा आमकां कोणें तुका वायट केलें, कोणें तुका थापट दिलें, आमी तांकां परत वायट करपाक आमकां गरज ना. देवाचें उतर म्हणटा, जेन्ना कोण तुका एके सायडीक थापट दिता, तूं तुजें दुसरें तोंड दाखय. कित्याक? जेन्ना आमी देवाचें उतर पाळटा आमी खरेंच जेजू दाखयता की आमी ताचीं भुरगीं. पूण जेन्ना आमी आमचेंच करता, कोण आमकां वायट केलें आमी तांकां परतून वायट केलें, आमी खरेंच वायट म्हणून आमी भुरगीं म्हणून दाखयता. आमी ह्या संवसारा भाशेन जो लोक जेजूक नोको त्याच भाशेन आमी आमचें जिवीत चलयता. आमकां जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, देवाचें उतर आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान पाळटा, आमच्या तोंडांतलीं उतरां जीं सुट्टात तीं आमी बरे भाशेन चिंतून आमी तीं उलयता, तेन्नाच की आमकां खरेंच देवाचें सगळें बरें फावो जाता. भाव भयणीनो, आमकां खरेंच सगळें देवाची जाणवाय, देवाचें शाणेपण आमकां जाय जाल्यार गरज आमकां ह्या उतर आमकां शिकपाक, हें उतर आमी सदां आयकपाक. कित्याक जेन्ना आमी हें देवाचें उतर आयकता, तें पाळटा, देव आमकां आजून चड आनी चड आपली जानवाय दिता, ताचें शाणेपण दिता. ह्या संवसारान आमकां जें शाणेपण मेळटा, आमी इस्कॉलाक वचोन, आमी कॉलेजीक वचोन, आमी सगळें शिकोन, ती जानवाय आमकां फकत संवसाराची. पूण जेन्ना आमी देवाचें उतर शिकता, देवाचें उतर आमी खरेंच ताचेर नियाळ करता, तें पाळटा, खरेंच आमी जेजू दाखयता की आमी खरेंच ताचीं भुरगीं. आनी जेन्ना हें आमी संवय जाता आमची देवाचें उतर शिकोन तें पाळूंक आनी सदां करूंक दिसपट्ट्या जिवितान, आमकां आतां कितें जाता? आमची संबंद घट जाता, आमकां देवाचें शाणेपण मेळटा, देवाची जाणवाय मेळटा, आनी त्या जाणवायेन आमी फुडें सरता आनी खरेंच आमकां देवाचें सगळें बरें फावो जाता. आयज जेन्ना आमी ह्या शिवर्तमानाचेर नियाळ करता,
आमी खरेंच देवाक ताजी भुरगीं म्हणून दाखोवंक आमी देवाचें उतर पाडुया आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान आनी दुसऱ्यांक शिकोवया कशें तें आमी पाडूंक जाय म्हणून देवाच्या आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातना तुमकां सगल्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.